नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। रेव पार्टी आणि ड्रग्साच्या धंद्याचेर हात घालपी IPS अधिकारी विजय सिंगाचेर जाहीर फोक काडल्या उपरांत मंत्री मांद्रेकार म्हणटा तोमी नव्हेच, हे मिडियाचेच कारस्थान। वॉरंटीत रस्ते काबार जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरांक करचे पडटले सारखे, PWD मंत्र्यान केले स्पष्ट। कॉन्ट्रॅक्टरांची संघटना म्हणटा हरकत ना, मात चौथी मेरेन रस्ते अशेच। देशाभिमान आशिल्ले खेळगड्यांनी लुसोफोनिया गेम्सांनी वांटो घेवचो न्ही, विष्णूचो उलो। हॉर्स शू कसिनो वेल्यान विष्णूचो सरकाराचेर बाण, ट्विटराचेर मोदीक तोमणो। 12 वरां ड्युटी लागू करपाचे सरकाराचे निर्णयाक आयकटकाचो विरोध। ट्रेड युनियन मागता समान काम समान पगार, गुंतवणूक धोरणय कामगारांक मानवना। आणि भारतीय जिमनॅस्टिक्साचे उदरगतीक नेट ना, जिमनॅस्टिक्साचो आंतरराष्ट्रीय जुईद मकरंद जोशी म्हणटा जाय तश्यो सुविधा नाशिल्ल्यान जिमनॅस्टाचे कामगिरीचेर परिणाम। खबरो विस्तारान। दर्यादेग वाठारांनी रेव पार्टी आणि ड्रग्साच्या धंद्याचेर हात घालपी IPS अधिकारी विजय सिंगाचेर जाहीर फोक काडपी कला आणि संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार म्हणटा आपणे तशें म्हणूकच ना, हें सगळें मिडियाचें कारस्थान। शापोरा पुलीस स्टेशनाचे उक्तावणा वेळार SP विजय सिंग, DGP आनी हेर IPS अधिकारी फुडें बशिल्ले आसतना मांद्रेकारान विजय सिंगाचेर दादागिरी करता म्हूण तिडक उक्तायल्ली। प्रुडंटान हो रिपोर्ट केल्या उपरांत मांद्रेकाराच्या नांवान खवदळ पडिल्लो। 9 ऑगस्टाक शापोरा कोस्टल पुलीस स्टेशनाच्या उक्तावणा वेळार दयानंद मांद्रेकारान विजय सिंगाचेर बरोच फोक काडिल्लो। हे वक्तव्या उपरांत राजकीय मळार बरोच खवदळ पडलो। विजय सिंगाचे दादागिरीक लागून पर्यटनांक मार बसला म्हूण उलोवन अक्कल वाऱ्यार घाल्ली। ही मांद्रेकाराची त्या दिसाची उतरां। हांव नांव घेता आमचे IS ऑफिसर SP पणजी विजय सिंग म्हणून आसले आनी हांव नकळो ताका कसली एलर्जी आसली तो कित्याक हें सगळें करतालो म्हणून। अरे आमी जेन्ना टुरिजम वाडचे म्हणून प्रयत्न करता जाल्यार हो मनीस हा टुरिजम हांगासून ब्रेक कशें करचे हे प्रयत्न करता। हांगासल्या काही लोकांक एकठांय करून तांकां घेवन येणी नाका तसल्यो एक्टिविटी तेंच्यांनी चालू केल्या। तूं हांगा खंय तरी एक बीच पार्टी चलता, थंय बीच पार्टी येवन थंय येवन गुंडगिरी करप हें सोंपता काय कितें ताका? मांद्रेकार आतां कितें म्हणटा पळयात। स्टील स्टँड बाय युअर स्टेटमेंट। रेव पार्टी मतलब म्हाका शब्द त्यान काडूंक ना तर हे सगळें पण तुम्ही रेडी बी मारता आनी प्रुडंटान केल्लें षडयंत्र। पण तुम्ही स्टेटमेंट केल्लो तितून कितें तें काय मी त्यांना सारखें स्टेटमेंट म्हणजे दितलो स्टेटमेंट तुम्ही स्टेटमेंट केल्लो पण तेन्ना विजय सिंगाचेर ऑफिशियल रेडीचेर तुम्ही प्रश्न आयकल्लो। कितें तें तो रेडी मारता आनी तुमकां कोस्टल बेल्टाक त्रास जाता म्हणून तो ड्युटी विजय सिंगाचेर हांवें रेडी मारपाचें आनी कितेंच उलोवंक ना। तुमकां जर कितें विचारपाचें म्हजो स्टेटमेंट कार्ड आनी चॅक करा आनी मागीर म्हणजे जाय ते आरोप करा। ऑफिसराक जाय ते आरोप करा, स्टेटमेंट पयलो वाचा आनी खरें कितें खोटें उगड आनी सरळ आसा। मात इतलें जावनय उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक विजय सिंगाची ड्रग्सा आड मोहिमे उपरांत येरादारी पुलीस अधीक्षक म्हूण मारिल्ली ट्रान्सफर परत आशिल्ली तशी जावची पडूना। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस। 3 वर्सांचे वॉरंटी काळात रस्ते पाड जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरांच्या बॉल्सांतल्यान सरकार सारकें करून घेतलो। PWD मंत्री सुदीन ढवळेकाराचे धोरणाक रस्तो कॉन्ट्रॅक्टरांचे संघटनेचे अध्यक्षानय तेंको दिला। अध्यक्ष सुभाष देसाय म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरांक हरकत आसूंक फावना। टेंडरांत तशी स्पश्ट अट आसता, ती कॉन्ट्रॅक्टरांनी पाळूंकूच जाय। मात PWD मंत्री उलोवन दाखयत त्या कोतान सध्या काबार जाल्ले रस्ते चवथी मेरेन तरी सारखे जावपाची आशा ना। सगळे कडेन सध्या रस्ते काबार जाल्यात। ही परिस्थिती स्वता PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारय मान्य करता। तो म्हणटा पावस अंदू मातसो चडच पडलो म्हूण रस्ते पिड्ड्यार जाले। मात रस्ते 3 वर्सांचे वॉरंटी भितर काबार जाल्ले असल्यार PWD ते कॉन्ट्रॅक्टराच्या बॉल्सांतल्यानच सारके करून घेतली। हो पावस भरपूर प्रमाणात पडिल्ल्या कारणान हो जे रस्त्याचो प्रॉब्लेम हो प्रत्येक कडेन जाल्ला आनी हे जे रस्ते जे पळय गॅरंटी पिरियडांत पिड्ड्यार जाल्या ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान आमी करून घेतले आनी तांकां त्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी कळयलां की तुमचो कॉन्ट्रॅक्ट आनी मेंटेनन्स पिरियड अजून चालू
आसा आनी त्या खातीर तुमी हें काम करचें पडटलें आनी जे कोण करना तांकां आमी काळ्या यादीत समाविष्ट करपाचो प्रयत्न आसतलो. रस्तो कॉन्ट्रॅक्टराचे संघटनेकय हाचेर हरकत ना. PWD मंत्र्याच्या ह्या वक्तव्याचेर आमी कॉन्ट्रॅक्टरांचे संघटनेचो अध्यक्ष सुभाष देसायाक विचारले. तो म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरांनी हरकत घेवपाचें कांयच कारण ना. आता एग्रीमेंटा एक क्लॉज आसता, एग्रीमेंट नंबर क्लॉज आसा रिपेर करची म्हणून, आनीक तो मेन्शन केल्ले कडेन आसता इफ विदिन दीस पर्टिक्युलर टायम इफ द रोड इज समथिंग potholes or any maintenance work is to be done by the contractor by his own cost. So you don't any objection on PWD? No, objection kind of. Okay. Government अवश्य करता. गोंयचे खाशी कोंचातले रस्ते सोडात, सध्या हायवे आनी राजधानीतले रस्ते पळयात. परिस्थिती पळोवंक आनी खंयच वचपाची गरज ना. रस्त्याची चाळण जाल्या. स्कूटर मोटरसायकलींनी यो वच करतल्याक पणजे, पर्वरे वा बेती सारकेल्या वाठारांनी ही नित्याची सर्कस करची पडटा. पळयात मुखेल रस्त्यांची दशा कितें जाल्या ती. पावसा पयलीं केल्ले हे रस्ते कांय कडेन फोंडकुलां जाल्यार कांय कडेन दाबळाचे थरच ना जाल्यात. ते काम कितें आहा ते करता, ते काम तेच्यांनी एक बरें करून हातीन घेवन तेच्यांनी काम ते एकसोनी फिनीश करून उडोवंक जाय. ते नाल्यार ते बरें तर काम करता जाल्यार बरें उरतले ते. केन्ना गेले का? हे आतां मे म्हयन्या पयले केलेले तेंच्यांनी आनी परते आतां तेंच्यांनी 15 दीस जाले केल्या काम. मात परिस्थिती चवथी मेरेन सुदारपाची आशा ना. सगळें कितें तें पावस जातकीच. जी रस्ते पिड्ड्यार जाल्या, जे जुने रस्ते आसा ते रस्ते 15 सप्टेंबर पर्यंतच्या नंतर आमी इल्ले तयार करपाक लागतले आनी ताचें खरें हॉटमिक्स जे जातलें ते 15 नोव्हेंबरा नंतर. वॉरंटीत कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपल्या बोल्सांतल्यान मोडून रस्ते सारके करपाचे हे गजालीक कॉन्ट्रॅक्टराचे संघटनेक सध्या हरकत दिसना. मात PWD जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरांक रस्ते सारके करपाचे फर्मान काडटली तेन्ना कितले जाण फुडें सरतले हें ऑक्टोबरांतच कळपाचें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी, विवेक प्रभू आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. देशाभिमान आशिल्ले खेळगड्यांनी लुसोफोनिया गेम्सांनी वांटो घेवचो न्ही असो उलो भाजपाचो आमदार विष्णू वाघान मारला. विष्णू म्हणटा ह्या गेम्सां खातीर प्रकल्प उबे जावपाची चिन्ह दिसनात. जाले जाल्यारूय ते कसले दर्जाचे आसतले सांगूं नजो. मोदीचें नांव घेनासतना ट्विटराचेर तोमडे मारपी भाजपांतले कांय फुडाऱ्यां मदीं आतां विष्णूनी नंबर लायला. हॉर्स कसिनोचे बाबतींत जें घडलां तेंच डान्स बाराचें जातलें काय कितें असो विष्णूचो प्रस्न. तो प्रुडंटा कडेन उलयतालो. पटना ते गजालीक सदांच विष्णू बेधडक विरोध करता. मागीर ती आपली पार्टी आसूं वा हेर कोणें. लुझोफोनिया विशीं आपली भुमिका विष्णून खंय पार्टीच्या लिडरा कडेन पावयल्या. पार्टीच्या लिडरा मेरेन हांवें म्हजो स्टँड पावयला. हांवें सांगलां एक राष्ट्रवादी नागरीक ह्या नात्यान म्हजो विरोध आहा. म्हाका असल्या तरेच्यो आंतरराष्ट्रीय गेमी गोंयांत जाल्ल्यो जाय, बट एट वॉट कॉस्ट? आर वी गोईंग टू ऑर्गनायज दीस गेम्स एट दी कॉस्ट ऑफ अवर नॅशनल सेल्फ रिस्पेक्ट? आनी आमचो देश गोंय म्हणजे देश न्ही आनी पोर्तुगीज उलोवपी तर न्हीच न्ही. अशा परिस्थितीन आमचो अट्टास कित्याक पार्टिसिपेट जावपाचो? हांव तर पयलीं आतां खेळाडूंक आवाहन करता, कळ्ळें न्ही. तांकां जर कितें देशाभिमान आसत आनी गोंयचो कितें अभिमान आसत, आमच्या खेळाडूंनी डिसिस जावपाक जाय. फाटल्या गव्हर्मेंटाचे प्रॉमिस आनी ते प्रॉमिस करपाक जाय. गव्हर्मेंटाची कॉन्फिडन्स प्रोसेस तुमचेच गव्हर्मेंट पळय अशें कांय नासता. जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाच्यान बदलूं येता न्ही. आतां फाटल्या गव्हर्मेंटान माध्यम पॉलिसी चालू केल्या, ती बदलपाचो आमी लोकांक शब्द दिवनाशिल्लो. लुझोफोनियाच्या ऑर्गनायझेशनाक म्हजो हें ना. हांव म्हणटा ऑर्गनायज कर, लेट अस बी गूड होस्ट. एक म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरूच रेडी जाल्लें ना लुझोफोनियाचें. बाय आतां म्हाका शंका मारता अजून तें कंप्लीट जातलें काय ना म्हणून. जालें जाल्यार खंयच्या स्टँडाचें काम आसतलें. वी आर रेसिंग अगेन्स्ट टायम, कांय कळना न्ही. मोदींचें नांव घेनासतना ट्विटराचेर विष्णूनय टोमणो मारला. ताणें खुद्द लालकृष्ण अडवाणीक तातूंत टॅग केला. ट्वीट असो आसा: हृदय में जहर भरा हो तो ओटो पे अमृत कैसे आएगा, शोर मचाना ही मकसद हो तो सिंहासन हात कैसे आएगा. विष्णू इतल्यार रावंक ना. 16 ऑगस्टाक केल्ल्या आपल्या ट्विटात विष्णू वाघ म्हणटा, इट्स मोदी मॅजिक अगेन बट नॉट नरेंद्र. जयदेव. हॉर्स शू कॅसिनो गिवन लायसन टू ऑपरेट. सेम थिंग विथ डान्स बार. विष्णूक ताच्या ट्विटराचेर विचारलें तेन्ना मात तांणी सांगलें तें अशें: My comment on Twitter is self-explanatory. I think it's very clear. I have not mixed any words in it, so it speaks for itself. तुमच्याच सरकाराचे विश्वास ना काय की नाही? See, I have given my opinion. It is my personal opinion. तुम्ही जो क्वेश्चन मार्क घातला डान्स बाराचे असेच जातले काय की नाही, तुमकां विश्वास ना तुमच्या सरकाराचे? That is a question I have posed to myself. I am musing about it to myself.
सीएमान सांगला होम मिनिस्ट्रीक विचार म्हणून सांगला. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार चेतन गवस. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.